बागयोन बार्तोलोम्यो वो नातानियल भाव भयणीनो, चारूय शुभ वर्तमानामध्ये 3 शुभ वर्तमानान ताचें नांव बार्तोलोम्यो म्हूण आमकां मेळटा. जाल्यार जुआंव आमकां केरीत भाशेनचें आयचें शुभ वर्तमान आमी वाचलां, तातूंत ताचें नांव नातानियल म्हूण आमकां दाखयता. नांव कुशीन दवरुया. कोण काय वो बार्तोलोम्यो? आमच्या गांवांत आमची पयली फिरगोस जी आसली, जी खाला आसली, ती बागयोन बार्तोलोम्योवाक भेटयल्ली. आनी आतां मागीर ती मोडून जाल्या उपरांत ही नवी बांदल्या ती आमची सान फ्रांसीस शावेराक भेटयल्या. जाल्यार बागयोन बार्तोलोम्यो एके भाशेन आख्ख्या आमच्या गोंयांत वो भारतांत जायते सुवातेर ताका मानतात, वो ताची ही भक्ती जाता. बार्तोलोम्या विशीं थोडें भोव आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. जाल्यार द चोजन म्हण एक सिरियल आसा, तातूंत केरीत भाशेन एक आपोस्तलाचें जिवीत, जें घडये पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना पूण दुसऱ्या पुस्तकांनी आसा, ओरल ट्रेडिशनान आसा, तें सगळें एक करून द चोजन म्हणलेली सिरीज आपोस्तलांच्या जिविताचें सांगता. तातूंत नातानियल वो बार्तोलोम्यो तो एक इज्रायली. ताची सुरवात करता आसतना तो सगळोच टेन्शनान कसो आसा. आनी ताका टेन्शन कित्याक तो घुसपा गुंदळाक सांपडला. कित्याक 2 वस्तू आसात. जेन्ना तो आंजिराच्या झाडाक खाल आसा, आंजिराचें झाड म्हणल्यार 2 भाशेन इज्रायलीत पळयतात. एके वाटेन जी समृद्धीची शिकवण आसा ती चडशी ह्या झाडा मुळाक बसोन करताले अशें दिसता. कित्याक पवित्र पुस्तकाची समृद्धीची शिकवण घेता हाचो अर्थ जी उतरां आयज जेजून ताका म्हणलीं. आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका पळयलो. कितें करतालो आंजिराच्या झाडा तोडा? थंयसर समृद्धी शिकतालो, देवाच्यो वाटो पळयतालो. देवाची भासावणी जी आसा ती केन्ना खरी जातली हें पळोवन रावतालो. दुसरे वाटेन इज्रायलाक आंजिराचें झाड म्हणल्यार एक इकॉनॉमिकल प्लांट, आर्थीक झाड. तांची इकॉनॉमी जी आसा, अर्थवेवस्था जी आसा, ती ह्या झाडाचेर आनी ह्या झाडाच्या फोडांचेर म्हणजे आंजिरांचेर जाय ती धरलेली आसा. देखून हे आंजिराचें झाड म्हणल्यार एक इकॉनॉमिकल प्लांट. थंयसर ताच्या ह्या झाडा खाला पोंदाक आसतना ही सिरीज जी आसा तातूंत केरीत भाशेन दाखयता हें ताचें टेन्शन जावपाक जाता. कित्याक आंजिराचीं झाडां उणी जाल्यांत, फोडां उणी जाल्यांत आर्थीक परिस्थिती हालपाक शकता, वो आर्थीक परिस्थिती बिगडूंक शकता. म्हणटच नातानियल सवें आमच्यान ह्यो 2 वस्तू पळोवंक जाता. एक तो पवित्र पुस्तकाची शिकवण, समृद्धीची शिकवण घेवन सोडवणदार केन्ना येतलो आमकां सोडूंक हें रावता. जाल्यार दुसरे वाटेन एक शेतकामती कसो, वो आंजिराच्या झाडाचो नेटोवपी कसो आर्थीक परिस्थिती इज्रायलाची तातूंत भाग घेता. जाल्यार आयज ही परब आमी मनयता आसतना आमी आमचे फिरगोजेन कोणसाचें फेस्त मनयता. आनीकूय जायत्या फिरगोजांनी हें कोणसाचें फेस्त मनयतात. जाल्यार बागयोन बार्तोलोम्यो आमकां एक देख की आमकां पडलेलें आसपाक जाय. आमकां कित्याक पडला, म्हाका कित्याक पडला हें म्हणूंक जायना. भोव करून आमच्या गांवची आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिकल परिस्थिती जी आमची आसा, आमच्या राज्याची, आमच्या देशाची इकॉनॉमिक्स जी आसा, तातूंत आमकां भाग आसा आनी तातूंत आमकां जबाबदारी आसा. दर एक नागरीक जो आसा ताणें आपल्या देशाचे, आपल्या राज्याचे, आपल्या गांवाचे आर्थीक परिस्थिती पासत वावर करूंकूच जाय. नाजाल्यार बागयोन पावलो म्हणटा ते भाशेन जो कोण वावर करिना ताणें जेवचेंय न्हय, जो कोण उत्पन्न करिना ताणें खावचेंय न्हय. म्हणटच सगल्यांक आमकां उत्पादन करपाक हो कायदो आसा. आनी हें उत्पादन करपाक आमकां झाडां दिल्यांत, आमकां शेतां दिल्यांत, आमकां भाटां दिल्यांत. तातूंत आमी हें उत्पादन करूंक जाय. जाल्यार बागयोन नातानियल वो बागयोन बार्तोलोम्यो जेन्ना आमचे मुखार आसा, दुसरोय भाग आमकां गरजेचो. फकत आर्थीक परिस्थितीच पळयल्यार पुरो ना. ती आर्थीक परिस्थिती आमी सांबाळटा आसतना ताका एथिक्स म्हणलेले आसा. एथिक्स ऑफ इकॉनॉमिक्स, एथिक्स ऑफ बिझनस.
आनी ह्यो एथिक्स जे आसा, ही देखरीत जी आसा ती पवित्र पुस्तकान जे कायदे आमकां दिल्ले आसात तातूंत मेळटा. ह्या पासत ती समर्थीची शिकवण आनी इकॉनॉमिक्स जी आसा ती बाराबर वेता. अशें म्हणूंक जायना की तुजें बायबल आहा तो तुजें पवित्र पुस्तक आसा तें इगर्जेन वचून वाच आनी तुजें बिझनस आसा तें बाजारान वचून कर. सांडटली, आमी सांडटली आनी आमी सांडल्या. आमची आर्थीक परिस्थिती आयज सांडलेली आसा, बिगडलेली आसा. कित्याक जी पावलां मारलेलीं आसा, ज्यो पॉलिसी, इकॉनॉमीक पॉलिसी आमच्या सरकारान केल्यात, वो जे कोण इकॉनॉमीक पॉलिसीज करतात तांणी केल्या, तांणी देवाचें उतर कडेन कुशीक दवरला. फकत फायदो पळोवपाक केला, वो थोड्यांचोच फायदो पळयला. आनी ह्या पासत आयज शेतकामती जे आसात ते घडये आपलो ताळो उबारतात. बार्तोलोमेव भाशेन घडये तेय घुसपा गुंदळाक सांपडल्यात. आंजिराच्या झाडा तोडा जे भाशेन बार्तोलोमेव आसलो ते भाशेन आयज आमचे कितले शेतकामती आंजिराच्या झाडा तोडा रावन हें चिंततात अशें दिसतात. जशें दिल्लीक वरोस जावन गेलें. आमचे भारताचे शेतकामती आजून पासून सरकारा लागीं मागतात ही आर्थीक परिस्थिती घडून हाडपाक ज्यो पॉलिसीज केल्ल्यो आहा, 3 कायदे किरीत भाशेन केल्ले आसात जातून शेतकामत्यांक उणें मोल, पूण जे कोण कॉर्पोरेट्स आसात, बिझनसमॅन आसात, उद्योगपती आसात, तांकां चड फायदो केल्लो आसा ते काड फाटीं घे. आजून पासून हे शेतकामती आपलीं शेतां बाटां रोयनासतना थंयसर आसात. दुबाविरेत तांची दुसरीं जीं घरचीं आसात तीं घडये शेतां बाटां रोयतात आजून पासून. पूण जायते जाण शेतकामती जेन्ना आतां ते शेतान आसपाक जाय आसले रस्त्यार येयल्ले आसात. कित्याक देवाचें उतर आनी आमचो बाजार जो आसा तो बाराबर वचना, ताचो सुमेळ जायना. ह्या पासत टेन्शन जाल्लें आसा. तर आयज ही परब आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक हो उलो आमी देवाच्या उतरान भितर सरून देवाचें उतर आमच्या हातान घेवन आमची आर्थीक परिस्थिती, आमची संस्कृतीक परिस्थिती, आमची राजकारणाची परिस्थिती आमी एके भाशेन बदलून हाडूंक. हें करतले जाल्यार समर्थ जाणां जावप एकदम गरजेचें. कायदो जाणां जावप आनी तो पाळप भोव गरजेचें. तें आमी करिना जाल्यार सगळेंच हालता दोलता. जरी तर आमी सगळें बरे भाशेन करीत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमी हें दर्शण आयकलां. आनी हें दर्शण कसलें? ताका खंय आंज बडव्यान वयर देवदूतान आपणाचे पदवेन वयर उबारून व्हेलो आनी वयर तावन सगळें दाखयलें. आयज आमकां हे भाशेन वयर सावन चोवपाक सगळें मेळटा. आयज ड्रोन शॉट्स आसात. आमी वयर तावन आमचे सॅटेलायट पिक्चर्स आसात ताचेर पळोवंक जाता. आमची इगोर्ज खंय आसा, आमची घरां खंय आसा, आमची शेतां बाटां खंय आसात, कितलीं रानां कातरल्यात, कितली माती तांबडी केल्या, ग्रीन कलर जो आसलो तो कितलो ना जाला, हें सगळें आमच्यान आयज पळोवंक जाता. आयज गुगल अर्थ म्हणलेलो एक ऍप आसा, ताचेर आदीं तावन आतां पासून कशे भाशेन जो बदल घडत आयला तेंय आमच्यान पळोवंक जाता. वयर थावन दर्शण जे भाशेन ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तें आयज घडये आमचे पद्दतीन, आमच्या तरणाट्यांचे पद्दतीन वो आयची टॅक्नॉलॉजी आसा तातूंत म्हणूंक जाता. वयर तावन पळोवंक आमकां सोयेग आसा. आनी वयर तावन पळयता तेन्ना कितें जाता? वयर तावन पळयता तेन्ना वस्तू बऱ्यो समजतात. ह्या दर्शनान वयर तावन पळोवन ताणें देवाचें हें राज पळयलें. खुशालकाय भोगूंक आनीक जाणां जावपाक जाल्यार ह्या शाराची बुनयाद पळयली. हें शार कोण राखता सांबाळटा तें पळयलें. देवान जांकां नेमलेले आसात 12 कुळां ताचेर ह्या खांब्यांचेर हें इज्रायलाचें शार बांदलेलें आसा तें ताणें आपल्या दर्शनान पळयलें. आयज आमी जरी तर वयर तावन पळयतात जाल्यार आमचो गांव, आमचें राज, आमचो देश खंयच्या खांब्यांचेर आसा हें आयज आमी नियाळूंक फावो. बार्तोलोमेवाची जेन्ना आमी परब मनयता तेन्ना तो न्हयच फकत बेस्तें देवाचें उतर परगटून एक मिसियोनार कसो जावंक आयलो, पूण मिसियोनार म्हणटा तेन्ना जो वावर करतालो तोय ताणें केलो. हो वावर दुसऱ्यांकूय शिकयलो. परिस्थिती, आर्थीक परिस्थिती तशेंच दुसरी परिस्थिती उंच उबारपाक शिकयली. वयर तावन पळोवंक शिकयलें. जाल्यार आमी आयज वयर तावन पळयतले जाल्यार देवाच्या हाताक हात दवरुया, एकामेकाच्या हाताक हात दवरुया. जें कितें चुकीचें आसा आमकां दिसती पडटा, भोव करून आतां आमी वयर तावन म्हणटा तेन्ना आमकां सगल्यो वस्तू आयज दिसती पडटात, समजतात. तेन्ना ज्यो चुकीच्यो आसात त्यो बदलूंक आमी घोटाय घेवंकूच जाय. जें कितें बरें आसा ताका पाठिंबो दिवंक आमी मुखार सरूंकूच जाय.
आयज जरी तर आमच्याच गांवांत आमची तरणाटी पासून मुखार सरल्यात, आमचे शेतकार आसात, भोव थोडे जाण आसात जे इतलीं वर्सां रोयत आयल्यात, आजून पासून सांबाळटात, तांचेरूय प्रेशर आसा जायते भाशेचो. जेन्ना आमच्या गांवांत भोंवतणी भोव करून वयल्या भागांनी हो डिव्हलपमेंटाच्या नांवान कितलो बदल जाला आमच्या गांवांत आमी पळयता. जायतीं जाणां फकत भायल्यान बेश्टी बोवाळ मारतात, पूण भितरल्यान कांयच करपाची खबर करिना, फकत रडटात. आमचो गांव काबार जाता, गांव पिड्ड्यार जाता. फकत प्रोटेस्ट करीत जाल्यार भाव भयणीनो घडये आमचें कांय जावचें ना. पूण आमी जेन्ना मुखार सरून कितेंय तरी करता बदल, जे भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी हे फावटीक पावलां मारलीं आनी ही इतलीं वर्सां रोवंक नासलेलीं शेतां आपणाच्या हातांनी रोवंक तीं मुखार सरलीं, बदल हाडपाक मुखार सरलीं, ही परिस्थिती बदलता. तर सगल्यांनी ह्या बऱ्या वावराक आदार दिवन आपणेय असलोच वावर करूंक, दुडवांचे आशेन आमची शेतां भाटां विकीना जावं. आनी डिव्हलपमेंट म्हणल्यार फकत कॉन्क्रीट शिमीट घालप आनी वयर इमारती काडप हो खरो डिव्हलपमेंट न्हू, हें आमी समजून घेवन आमकां हे आयचे परबे दिसाक खेरीत आदार मागुया. आनी जें कितें बरें आसा ताका आमचो पाठिंबो दिवया, जें कितें चुकीचें आसा तें काडून उडोवया आनी आमचें शेतां भाटांचो वावर, आमचे वावराडी, आमची पिकावळ सगळी ह्या आयचे परबेच्या मिसान ह्या आल्ताराचेर देवाक उबारुया.